माध्यमांतल्यानूय सीएमाक सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या वतीन आणि गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियनाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज बिजी शेड्युलांतल्यान सुद्दां तांणी आमकां भरपूर असो वेळ दिल्लो आसा आनी तांणी एज अ PWD मिनिस्टर सगळे जे आमचे कितें प्रॉब्लम्स आसा, कित्याक आमी फाटल्या तेंपार सुद्दां प्रेस घेतिल्ली, ताजे उपरांत एक व्हडली मिटींग घेतिल्ली, आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराकूय मेळिल्ले, ताणें ताजे जे पावरीन जाता ते ताणें तेन्ना केल्ले. पूण खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ज्यो प्रलंबीत उरिल्ल्यो आनी अशें जावंक लागिल्लें की सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरां मदीं भंय उत्पन्न जाल्लो की थोड्या दिसांनी आमी जॉबलेस जाता काय कितें काय म्हणून आमी सीएमाची अपॉइंटमेंट घेतिल्ली आनी आज सीएमा कडेन आमी आमचे सगळे प्रश्न जे आसा ते मांडले. तातूंत एक अमेंडमेंट हालींच केल्ले PWDन अंडर क्लॉज 36 जी CPWDची आसा ती अमेंड केल्ली आनी ताज्या प्रमाणे सगळ्या सायटींचेर सायट इंजिनियर दवरपाक कंपल्सरी केल्ले. पूण आमी सीएमाक सांगलें की आमचे जे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे कामां कमी आसता कितें आसता तांणी मागीर इंजिनियर कशें दवरपाचें काय म्हणून. सो तांणी तांकां ते रोखडे कळ्ळें आनी तांणी आमकां आश्वासन दिलां की बेगींतल्या बेगीन तो जो रूल आसा तो फक्त व्हडलीं कामां घेता, व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा जे 5 कोटी 10 कोटीची कामां घेता तांकांच तो लागू जातलो. आनी जे म्हणजे स्मॉल टायम कॉन्ट्रॅक्टर आसा 5 कोटीच्या सकयल कामां घेता, कोण बाबडे नवे इंजिनियर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जाता, तांकां सगळ्यां खातीर तो रूल आपूण काडून उडयता अशें ताणें रोखडेंच आमकां आश्वासन दिलें आनी सांगलें की आपूण 4 दिसां भितर हे सगळें मोकळें करतलो. त्या भायर आमी तांचे कडेन मागिल्लें की आमची जी युनियन आसा गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन ती गव्हर्मेंटा कडेन एफिलिएट करची, गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां रेकॉग्निशन दिवचें म्हणून. सो सीएमान तेंय सांगलां की आपूण लिगल डिपार्टमेंटा कडल्यान एडवायस घेवन समज जाता जाल्यार आपूण करून उडयता म्हणून. कित्याक अशें केल्ल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टराचे प्रश्न आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मांडपाक आनी इवन युनियनाक एक वेटेज मेळटली म्हणून सीएमान तेय आमची मागणी मान्य केल्ली आसा. व्हडलो इम्पॉर्टंट पॉयंट जो आशिल्लो जो आमी सदांच घेवन बोवाळ मारताले की PWDन 20% बिलो जे काम जमत टेंडर आसता आनी टेंडराच्या 20% बिलो वचत जाल्यार ती लिमीट दवरिल्ली तांणी, आनीक सकयल येवंक मेळना. ताज्या खातीर गव्हर्मेंट एक्सचेकराकूय लॉस जातालो आनी फेवरेटिझम वाडटाले PWDन. आमी ते जेन्ना सीएमाच्या नजरेक हाडून दिले, निदर्शनाक हाडून दिले, सीएमान सांगलां आपूण तो रूलूच काडून उडयता आनी मागीर जे टेंडर, कारण पयलींय रूल एकदां तो काडिल्लो पूण मागीर जेन्ना PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव आशिल्लो ताणें परत तो इंट्रोड्यूस केलो आनी सीएमान सांगलां अशें जर आसा जाल्यार आपूण ते काडून उडयता रूल आनी मागीर फेवरेटिझम हे बंद जातले म्हणून. एकूण जर आनी बाकीचे आमचे टॅक्निकल इश्यूज जे धाकटे आशिल्ले बिलां पडपाक वेळ जातालो, कारण कितें जाता जेन्ना फायल वता ती खूब फिरता. सो सिंगल विंडो सुद्दां सिस्टम सीएमान सांगलां आपूण इंट्रोड्यूस करता, ताणें पूर्ण वाचून घेतले आनी हे जे टॅक्निकल धाकटे इश्यू आसा ताणें सांगलां परत आपूण TCक सांगता आनी तुमी दोगी जाण आपले कडेन आमी तुमचे कितें बाकीचे जे इश्यू आसा बारीक टॅक्निकल इश्यू ते तेन्नाच्या तेन्ना सॉल्व करुया म्हणून एकूण मिटींग जी आसा ती सारकी सक्सेसफूल जाली, यशस्वी जाली आनी आमकांय बरें दिसलें की जे आमी पॉयंट्स घेवन गेल्ले, हरशीं कितें आसता आमी पॉयंट व्हरता आनी धातले 2-4 जाता, पूण सीएमान 100% जितले आमी ताका सांगिल्ले ते 100%य आमचे पॉयंट जे आसा ते तांणी मान्य केल्ले आसा आनी सगळे जे प्रॉब्लम आमचे ते तांणी सॉल्व जातले म्हणला. कित्याक तांकांय आमच्या प्रेसिडेंटान सुद्दां म्हणलें की आमचे जे डेव्हलपमेंट आसा गोंयचे तातूंत योगदान आसता, कारण आमी आपल्या पदरचे पयशे घालून डेव्हलपमेंट करपाक आमी योगदान दिल्लें आसा. सो आमी जर फाटीं सरत जाल्यार खुबशीं कामां जावची ना आनी ताज्या खातीर सीएमूय म्हणटा की सारकें आसा तें, कित्याक आमकां प्रॉब्लम येता जाल्यार मागीर आमकां कामां घेवंक मातशे प्रॉब्लम जातले म्हणून सीएमानूय सांगलें की तुमचें सगळें मान्य केलां आनी आमी ताज्या खातीर देव बरें करपी. टोटल पॉयंट्स कितले आयले? टोटल आमचे एक्चुअली मेन आमचे 4 पॉयंट्स आशिल्ले आनी बाकीचे जे टॅक्निकल आसा, जे टॅक्निकल गजाली चेंजीस करूंक जाय PWDन ते जवळ जवळ 8 पॉयंट आसा. कित्याक हाज्या पयलीं आमी PWD आमचो जो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसा ताजे कडेन भरपूर म्हणजे ते टॅक्निकल पॉयंट्स आमी घेवन गेल्ले, तांणी तेन्ना सुद्दां आमचे जवळ जवळ 12 पॉयंट्सांतले 8 पॉयंट्स तांणी तेन्ना सॉल्व केल्ले.